कॉन्फिडन्स मोशन हो आमच्या कावन्सिलर अमय चोपडेकरान हें केलेलो लेटर केलेलें आनी त्या लेटराचेर आमी सगळ्या कावन्सिलरांनी सायन मारली. पूण खंय तरी एकूच सरनेम मातशें रॉंग जालें. चोपडेकाराच्या जाग्यार नायक येयलें आनी ते मागीर आमी मिटिंगेक रेक्टिफाय केलें. स्वता अमय थंयसर प्रेसिडेंट आसलो तेणी सांगलें आपल्या कडसून मिस्टेक जाल्या म्हणून आपूण रेक्टिफाय करता आनी तेणी सांगलें आपूण मागीर सकयल सायन मारला अमय चोपडेकर म्हणून सायन मारला म्हणून आनी मागीर ते आमी सगळे जाण उठून नो कॉन्फिडन्स मोशन मारून सगळ्यांनी आपणाचे हात वयर केले तितून 13 लोकांनी हात वयर केलो आनी हें केलें मोशन हें केलें इन फेवर ऑफ मोशन वोट्स केले आनी 13 जाण जाले. आता त्यांचे कामत सपोर्टर जे आसा तेंचे नाल्यार कोर्टान वयतले म्हणून आतां फाल्यां तेंचे पळय जेन्ना मनशान सांगलें स्वता मनशान उठून सांगलें आपूण आसा ते आपल्या कडसून चूक जाली म्हणून आनी रेक्टिफाय केलें मिटिंगेक आनी काबार न्हू आनी कितें उरलें आनी ते 13 जाण येयले न्हू वोटिंगूय जालें. कशें आसता प्रत्येक मनशाक एकदां हें जाता तेंच्या उलोवपाचें तेणें उलयलें पूण ते एक्टाच्या 56 हेच्या प्रमाणे ते सगळें सारकें आहा. रामचंद्रान एक आरोप केला की बीजेपी कोणूच उडोवंक शकना, बीजेपी उडोवंक शकतात. तो बीजेपीतलोच म्हणटा तुमी ते हो कॉन्फ्लिक्ट कितें आसा? तेचेर हांव कॉन्फिडंट काय उलयना तेची प्रतिक्रिया तेणी सांगली. ते हांगा आमी कशें आमी सगळे कावन्सील आहा ते हे बीजेपी आनी काँग्रेस अशें काय ना सगळे एकमेकांक सगळे आमी आसा. सो आज जी मिटींग कंडक्ट जाली ती प्रोसिजर सगळें जालें 13 जाणांनी मोशन हें केलो मूव केलो वोटींग जालें 13 जाणांनी वोट केले सो फेर फेर जालें. आता न्यू बीसीपीचे केन्ना हय प्रोसिजर? अजून हें जावंक ना कितें आतां ते डिस्कस करतले आयचेर डिस्कस करतले. सांगता माझे कलीग कावन्सिलर्स आहा न्हू हे 24 जाण एकटोय म्हाजेर बेजार ना. तुका खरें सांगता हें पॉलिटिकल हे म्हाका सांगतात फोन करून आमचे ना रे शाणे बाबा आमचो कांयच मिस्टेक ना आमकां सायन मारची पडली हेणी सायन लागले तेणी फोन मारलो कोण व्हडले फोन मारतात खंय सायन मारा म्हणून तेंच्यांनी म्हणून मारली ती सायन कितें करतलो. एक्चुअली तुका हें कित्याक मोशन मूव जाला तें सांगता. SIR जालो हा SIR मरे आमचे बीजेपी वोटर म्हणल्यार पळय आमचो पयलो कॅन्डिडेट आसलो बीजेपीचो कोण मिलिंद नायक हेका वोट मारलेले अरावंड सगळे लोकांक मरे ऑप्शनां घालता हो काँग्रेसीच्यान आतां येयला तो बीजेपी हेका पयलीं काँग्रेसवाल्यांनी हेका वोट मारलेले पळय तेंचेरय घालता ऑब्जेक्शन कोण तेका वोट केल्ले ते काँग्रेसीक वोट केल्ले पळय तेंचेरय ऑब्जेक्शन आनी पयलीं बीजेपीक वोट मारले कोणी तेंचेरय ऑब्जेक्शन हो घालता कोण हो आतांचो आमदार आतां बीजेपीन आहा तो. हांवें मागीर कितें केलें लोक तर खरें जेन्युनूय आसूं शकता ऑब्जेक्शन आनी थोडी मुद्दाम घातल्या थोडी घरां आसली तेंचेरय घातल्या मुद्दाम ऑब्जेक्शन. हांवें मागीर कितें केलें हो जर आमदार हांगा रावत ना 18 वर्सां मायज जाली सगळे जगाक खबर आहा रावना तो दाबोली रावता. एक्चुअली ऑर्डिनरी रेजिडेंट आसपा हे कंपल्सरी आसपा जाय. तुजी घरा 5 बंगले आहा म्हणून तूं 5 बंगल्याचेर जाय तेन्ना वोट शिफ्ट करपाक मेळना. तूं रेगुलर रावता न्हिदता उठता खाता पिता पळय थंय तुजो वोट आसपा जाय म्हणून हांवें तेचेर घातली. ते आसूं पावरान आसा सगळे तेंचे गव्हर्मेंट ऑफिसूच तेंचे म्हणून ते थंय वोट उरले म्हाका कांय ना. ते सोड ते सेपरेट इशू पूण हांगा हेंकां कित्याक दुखले काय कळना. हेंकां आमच्या कलिगांक दुखूं ना ते सांगता तूं सगळे कावन्सिलर म्हाका सांगला म्हाका हांव खंयच्याच कावन्सिलरच्या बेकार 24 कावन्सिलराचे हांव बेजार ना. हांव पयलीं म्हाका एक फोन येयल्यार हांव रिजायन जाता आसलो तेंय सांगता. आतां मुद्दाम फेस केले कित्याक खबर आहा मरे बीजेपीक मरे केन्ना पडपाक शकना. बीजेपीक ओडोवपाक बीजेपीच जाय आनी आयज हेंच्यांनी प्रूव केलें ते कोणी हे बीजेपी वाल्यांनीच प्रूव केलें. आनी हांव 30 वर्सां पयलींच्यान बीजेपी आहा. हांव कोणाक लागून हांव पयलीं काँग्रेसमॅन आतांय सांगता काँग्रेसमॅन हांव पयलो. हांव मनोहर भाईक पळोवन हांव बीजेपीन एंट्री जाल्लो आनी आयज पर्यंत आनी आयज म्हाका मोदी हांव भक्त म्हणटा हांव मोदीचो भक्त आयज म्हणटलो. आयज हे गोंयचे बीजेपी कितें कर तांकां मरे ओल्ड कार्यकर्ते नाका जाले आतां तांकां भरभरून मेळटा जिखता ताका रेडिमेड घेतात ते तांकां ओल्ड कार्यकर्ते म्हणटा तांकां नाका आतां तांकां पावर मरे विकतो घेवपाक जाणा ते आतां आनी तेंच्या आमच्या सारकी गरज ना आतां. हे आयचे हेजे वयल्यान मोशना वयल्यान प्रूव जालें. कामत बाब तरी कोण अमय नायक म्हणून तो मिटींग तेणी कॅन्सल करपाची आनी एका दिसान फुडें दवरपाची एक्चुअली तेजो कायदो आसलो तो तेणी ती जबरदस्ती घेतली कित्याक ते वयल्यान कोणाक फोन करता पळय तांकां खूश करपा जाय. आमी घेतले आनी क्लियर केल्या बीसीपीक देंवयलो आमी म्हाजेर मरे एक हें घातला तेंच्यान हांव खंय हें करता कावन्सिलरांक कॉन्फिडन्सान घेयना. म्हाका तेणी केन्ना चार्ज दिला बीसीपीन एक दीस कोली सायन मारल्या कितें केलें जाल्यार दाखोवची कांयच ना कसलो पावर ना कांय ना आनी कावन्सिलरांक हें नाका जाल्लेलें हें घालता आनी म्हाका ब्लेम करून तुमी असले मोशन घेता. घे पावर आहा तुमकां जाय तो करपाक शकता.
तें सांगता पयली फावटी 22 तारखेक एकदा तेंच्यांनी हें केल्लें म्हाका उडोवपाक फॉर्म्युला फॉर ते सेपरेट 22 तारखेक एक केल्लें तेंच्यांनी मूव ते DMEन ताका रिटर्न धाडलें मागीर तेंच्यांनी 29 परत केला हेंच्यांनी अमय म्हणून येयलो हेंचो मदीं कोण हें कोण करता हें दामू देव दामोदर करता हेंकां दाखोवपाक मरे देव दामोदरूच आहा कित्याक हेंच्यांनी दामोदर देवाक सुद्दां फटयला आख्खो फटयला तेंच्यांनी लोकांचे हेजेर लोकांचो जो मत आसलो पळय ताका बाबडे हे वोट दिल्लो काँग्रेसीन ताका जिखोवपाक हो रोकडोच येयलो मरे हितून BJP कित्याक पावर आमचोय तसो मिलिंद सरूय सुत्रान जिखलेलो तो बाबडो 5 वर्सां रावलो BJPक लागून हे 15 वर्सां BJP कोणी हें केल्या मुरगांवान हेणी केल्या मिलिंद सरान केल्या आतां चड जावं हरपाचे जिखपाचे आहात पूण हो सुद्दां ओपोजिशन आसलो मिलिंद सर तेणी 5 वर्सां BJP कडेन रावन मागीर तो मंत्री जाला आतां हो कितें फर्स्ट टायम जिखलो आनी सोमतो दुसरी फावटी कित्याक मोदीक बिदीक सगळे गाडी घालून बिलून हांगा आतां मोदीची पुजा करपाक येयला तो थँक्यू येस पुरो पळय मोशन पयलीं म्हणजे इनवॅलीड तो मोशन फायल करपी मनीस अस्तित्वान ना अमय नायक म्हणून फाल्यां सकाळीं रँडमली कोणूय येतलो आनी आमचेर मोशन एप्लिकेशन एक बरयतलो आनी आमचो जो चेअरपर्सन आसा तो बुदवंत आसा तो आनी कंडक्ट करता मिटींग तसले एप्लिकेशनाचेर एक अननोन थर्ड पर्सन वोट करपाक शकना नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव करपाक शकना ही फर्स्ट इलिगॅलिटी तेंच्यांनी कंडक्ट केली बरें आसा दुसरी इलिगॅलिटी म्हणजे तेंच्यांनी परत DMEक धाडले DMEक नोटीस धाडून अशें आमी सगळे कितेंय पेपर इनवर्ट करता आसतना त्या मनशाची फिजिबिलिटी पळयता आमी तो मनीस करेक्ट आसा जेन्युइननेस पळयता हांगासर जेन्युइननेस न तपासता एक खंयचो तरी रँडमली थर्ड पर्सन येवन आमचेर एप्लिकेशन करता की नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव करपाचें VCPचेर म्हणून आनी हे एप्लिकेशन हे म्युनिसिपॅलिटी आमचो चेअरपर्सन घेता आनी तेचेर आनी मोशना खातीर आमकां मिटिंगूय कॉल आउट करता तुमकां खबर आसतलें DMEन तांकां लास्ट टायम एकदा ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली लास्ट टायम तांकां सांगलेलें की तुमी एड्रेस ह्या सारक्या मनशाक करा म्हणून पूण तेंच्यांनी एड्रेस जेन्ना चेअरपर्सनाक केलो बाकीचे कंटेंट्स व्हेरीफाय करिनासतना चेअरपर्सनान ते एक्सेप्ट केले आनी तेचेर एक्सेप्टन्स म्हणून आमकां नोटिसीस इश्यू केले आनी आयच्या दिसा आमकां ह्या नोटिसीक जबाब दिवपाक म्हणून मिटींग कॉल आउट जाली मिटींग कॉल आउट करपाक पयलीं म्हणजे ताका अधिकार ना कित्याक तेजे कडेन स्टॅच्युरी पावर्स ना स्टॅच्युरी पावर्स कोणा कडेन आसता आमच्या एडमिनिस्ट्रेटीव हेडा कडेन आसता एक गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आसता जेका हे स्टॅच्युरी पावर्स दितात इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्जांक स्टॅच्युरी पावर्स येयना कित्याक ती आतां आसा आपलो टर्म काबार जातकूच वयतली सो स्टॅच्युरी पावर्स हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह केन्नाच आसना हे चीफ ऑफिसराक एक गव्हर्मेंट गॅझेटेड ऑफिसर आसा ताकाच आसता आनी तेणी ते एक्चुअली आपूण एक्सेप्ट करपाक जाय आसलें DMEन कितें धाडलेलें तांकां नोटिसाचेर ओन्ली एड्रेस टू द चेअरपर्सन करपाचें एड्रेस टू द चेअरपर्सन करपाचें कंडक्ट करपाचें म्हणून DMEन खंय बरयल्लें ना तेंच्या नोटिसाचेर कंडक्ट करपाचें हो शब्द ना आसुनूय ह्या मनशान आमच्या चेअरपर्सनान फुडलो प्रोसिजर फॉलोअप करच्या पयलीं कंडक्ट करपाक म्हणून मिटींग कॉल आउट केली ती तेजी फर्स्ट मिस्टेक कित्याक की तेणी ते लेटर आपले कवर नोट आपलो एक नोट बरोवन तेणी ती चीफ ऑफिसरा कडेन मूव करपाक जाय आसलेली आनी मिटींग कंडक्ट कर म्हणून तेका तेणी थंयसर रिक्वेस्ट करपाक जाय आसलेली आनी ऑन हीज रिक्वेस्ट द मिटींग वूड हॅव बीन कंडक्टेड आयच्या दिसाची पूण ते सगळे प्रोसिजर घातले हेंच्यांनी डब्यान गोवा म्युनिसिपॅलिटीज एक्ट आसा पळय हो कायदो आसा हो लोकांक खातीर लोकांचें संरक्षण जावपा खातीर कायदो केल्लो आसा हेंकां कायद्याचें कांयच पडलेलें ना हेंच्यांनी जे आमकां आतां हे व्हडले व्हडले सेलिब्रेशन्स करता कायदो लोकांक एम्पावर करपाचें लोकांक अशें करपाचें तशें करपाचें अरे कायद्या प्रमाणे जर तुमी वागोंक ना जाल्यार लोकांची भलायकी तुमी कितें करतले सांगा कायद्या प्रमाणे जर तुमी ते प्रोसिजर जर फॉलो करूंक ना अरे खंयच्या कायद्या प्रमाणे तुमी हें केलां तें पयलीं सांगा कायद्यान तुमी एक तर त्या मनशाची नोटीसूच घेवंक शकना हातीन त्या मनशाची नोटीस घेवन तुमी हांगा मिटींग कॉल आउट करता तुमकां स्टॅच्युरी पावर्स ना स्टॅच्युरी पावर्स एक गव्हर्मेंट ऑफिशियल गॅझेटेड मनशाकूच आसता हे राह चलता कोणूय येतलो आनी खंयच्याय कावन्सिलराचेर नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव करतलो आनी आमी कितें पिशी रे हांगासर येवन बसपाक आनी ह्या मिटिंगेन सहाय करपाक तुमकां नाका जाल्लेले प्रॉब्लम्स क्रिएट करनाकात
हांगासर जायते इश्यूज आसात जे खरे गरजेचे आसा ते घेवपाचे सांडून ही म्युन्सिपालिटी फक्त आपल्या भितरले मतभेद हे आसात पळय ते करपा खातीर यूज करतात. प्लॅटफॉर्म यूज करा जनतेच्या सहायता खातीर, प्लॅटफॉर्म यूज करा जनतेक पावर दिवपा खातीर. तुम्ही आपलो पावर मिसयूज करून एकामेकाचेर एलिगेशन्स करून तुम्ही म्युन्सिपालिटीचो टायम वेस्ट करता. म्युन्सिपालिटीचो टायम वेस्ट करप म्हटल्यार एक सगळ्या जनतेचो टायम वेस्ट करप. कित्याक आमी हांगासर लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, लोकांनी आमकां हांगासर निवडून हाडला आमची कामां करपाक. हांगासर हे बसून माझ्या तेच्या भितरले हे मेदभाव हे करपा खातीर न्हू फायनलायज. हे सगळे इलिगॅलिटीज चल्ला आणि ह्या इलिगॅलिटीजाक आमी जाप दितली. फुडलो बूक कितें? हे काढला की कोणतरी अननोन पर्सनान कंप्लेंट घातला, तुम्ही किती FIR बी लॉन्च करपाचे सीओच्या आता आमी लॉन्च करतलीच. कित्याक की एक आमी हाऊस टॅक्स नसल्याशिवाय आमी NOC कोणाक दिना. सारकें म्युन्सिपालिटीन येदो व्हडलो लास्ट टायम इशू जाल्लो की NOC खातीर इतल्या लोकांचे प्रॉब्लम्स आसलेले, सगळे सुटावो सारको जावपाचो, कायद्या प्रमाणे वागपाचें म्हणून आमी ते म्हटलें कितें हाऊस टॅक्स जे कोणी भरला, जे ड्यूज क्लियर केला त्या मनशाक NOC ही मेळपाकूच जाय. ह्या हेचेर जर आमी येदो व्हडलो डिसिजन घेतला जाल्यार तुमी NOC घेताना तुम्ही हाऊस टॅक्स रिसीट हे एप्लिकेशनाक कितें तरी लावपाक सांगता न्हू डॉक्युमेंट्स. विथआउट डॉक्युमेंट्स तुम्ही एप्लिकेशन घेता कोणाचे? म्हणल्यार लोकल मनशाचे एप्लिकेशन विथआउट डॉक्युमेंट्स घेयनात तुम्ही. आणि हे असले नाका जालेले मोशन मूव करपाक मेजर थिंग तेका तुम्ही एकूय डॉक्युमेंट लायल्लो ना, एकटोचो आधार कार्ड ना. मागीर ऑन वॉट बेसीस की तेंच्यांनी ती सिग्नेचर केला म्हणून सांगता. कोणाचे म्हाका खबर ना हो कोण अमय नायक, हेणी खंयच्या 10 जाणांचे तेजेर सिग्नेचर घेतला, कित्याक की खंयच्याच कावन्सिलराची सिग्नेचर आणि तेंच्यांनी मारला अशी तर आमकां दिसना. हो कोण तरी अमय नायक फोटींग मनीस, तेणी हे सगळे क्रिएट केल्ले आसा, बोगस सिग्नेचर्स करून हांगासर तो येयल्लो आसा. आणि हे रॉंग इंटेन्शन्स आमी कशेच घेवची ना. फुडलो मूव कितें आसतलो तुमचो? फुडलो मूव आमी कोर्टान वयतली. कित्याक की नथींग इज अबाव लॉ इज सुपिरियर. सो आमी आमचे लिगल कितें आसा ते स्टेप घेतली. कित्याक की असल्या कारणाक आमी जाप हे विचारतलीच. आयज आमचे नो कॉन्फिडन्स मोशन एगेन्स्ट आमचे वायस प्रेसिडेंट रामचंद्र नायका रामचंद्र कामत हेच्यार घातलेले. हे जे मोशन तेंच्यांनी हाडले ते इलिगल आणि मोशन फेल्ड. इतले असताना त्यांच्यानी फोर्सली मोशन पास करून घेतले. त्यांचे टोटल मेंबर हा 12 जाण आणि अध्यक्ष धरून 4 पासून धरून 13 जाता. ॲज पर म्युन्सिपालिटी ॲक्टान सारखे बरयल्ले आहा की वॅन द चेअरपर्सन इज प्रिझायडिंग द मीटिंग हॅज नो राईट टू वोट. तरी पण त्यांनी आपणाचो वोट धरला आणि त्यांनी आपणा वोट करून 13 जाण मोशन पास म्हणून केला. हे खपोवन घेवपाचें ना. हे सगळ्यांनी आमी हायलायट करतले आणि आमी कितें आहा तें दाखोवन दितले. या मोशनान दोन मिस्टेकी केल्या. दोन मिस्टेक आणि सांगपाचें म्हटल्यार हे मोशन मूड बाय अमया नायक. हो अमया नायक म्हणटा तो मनीसूच ना हांगासर. आमी जर हेतून बर्थ सर्टिफिकेटान बी गेलो आमी हे सादी स्पेलिंग करेक्शन करता जाल्यार ते लिगल प्रूफ हाड म्हणटा मरे. आणि हे येदे व्हडले मिस्टेक केला आणि सेम पर्सन म्हणटा तो अमया चोपडेकर आणि अमया नायक हे सेम पर्सन म्हणटा. ही सिली मिस्टेक. आणि येदे व्हडले कावन्सिलर यो आणि चेअरपर्सन हो येदे व्हडलो आणि सेम सिली मिस्टेक. जेन्ना तूं येदे व्हडले कॉन्फिडन्स मोशन मूव करता जाल्यार असली मिस्टेकी जावंक जायना न्हू. कॉन्फिडन्स मोशनची मिटींग आसली. मिटींग जाली ती टोटल इलिगल जाल्या. की तेंच्यांनी मोशन मूव केला पळय, मोशन 2 तारखेर मूव केल्ले. आनी ते मोशनान मूव केला अमय नायक एंड अदर कावन्सिलर. आतां आमकां खबर, आमी आतां 25 कावन्सिलराचें नांव सगळ्यांक खबर आहा, पूण अमय नायक हो कोण तो खबर ना. हेंच्यांनी एक्चुअली मोशन मूव करता जाल्यार कायद्यान कावन्सिलरान मूव करूंक जाय. बट हो अमय नायक कोण तो आमकां खबर ना. अमय नायकान आणि अदर कावन्सिलर म्हणून हे गेला. सो हे एकूय हेजे वयल्यान ते आयचे मोशन फेल जाता. तरी आसतना चेअरपर्सन आपली मनमानी करून कायद्याचे उल्लंघन करून आयज मोशन करून त्यांनी हे केलें आणि आमी टोटली तांकां प्रोटेस्ट केलें आणि आमी तेजे हेजेर लिगली एक्शन घेतले. तेंचे रिजन कितें सांगले जे नांव तेचेर अमय नायक घातल्याचेर? ते सांगता टायपिंग एरर जाली. आतां म्हाका सांग 2 तारखेर हें दिल्ले ते लेटर तेंच्यांनी चीफ ऑफिसराक केला, DMAक केला, आमचे तिनूय ऑनरेबल MLAक केला, आमचो मिनिस्टराक केला. आनी
आणि तेतून तांकां अजून जर तांकां ते मिस्टेक जाली कळना जाल्यार कसले हे करता हेंचे परत परत मिस्टेक लास्ट टायम तेंच्यांनी कायद्यान मोशन मूव करपा जाल्यार तेंच्यांनी चेअरपर्सनान बरोवंक जाय तेंच्यांनी डीएमएक धाडले डीएमएन तेंच्यांनी हे करून हे केली ती कितें व्हडली लॉस आमकां एक क्लास म्युन्सिपालिटी अशें जर मिस्टेक कर लॉस केली जाल्यार आमचे कॉन्सिडरन फायदा कितें लोकांनी आमकां वोट दिला ट्रस्ट करून दिला आमकां लोकांचे मुद्दे मांडपाक आनी जर एक कायद्याक इल्लिगल जर करता आनी ताका फाटींग बद्दल हितून हे कितें आहा आता त्यांच्यानी मोशन पास केला सो तुमचे फुडलो मूव कितें आसतलो आमी आतां हेचेर आमचे डिस्कस करतले आनी वील लिगल एक्सपर्ट घेतले आनी आमी पॉसिबल कोर्टान वयतले आनी येवन आमी सगळे बीजेपीचे कावन्सिलर आमी हेजे आमी पार्टीकूय सविस्तार बरयतले हेचे विशीं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.